नमस्कार, हांव विनोद नाईक. आयचे रेसिपी आसा आळू भाजी. हे भाजयेक भरपूर नाव आसा. कॅरो, आळू भाजी, पात्रा, तिरो, तिरी आणि थोडे पालकूय एका म्हणटा. तुमकां जे नाव आवडटा ते नाव तुम्ही दिवू शकतात. तर आम्ही पयलीं एका बरे धुवून घेवपा जाय. पानां बरे धुवून घेवया भाजी आणि मागीर गरम उदकान एका आंब्याच्या सोलां भिजोवन घेवया. आंब्याच्या सोलां ना जाल्यार कुकूम घेतल्या जाता. हें घेतला तांबडी मिरसांग, कश्मीरी मिरसांग घेतल्यार आनीक बरें. काळी मिरी, अर्दो चमचो तांदूळ, मेथी सीड आणि एक कांदो, हे अर्दो व्हड नाल्ल. सुंगटां हें बरें धुवून 3 ते 4 फावटी हे उजरोवन घेतला आणि तेजे मदले जे वेन्स आसता पळय ते हांवें काडून उडयला. तेतून कितें जाता, सुंगटां बरें फुलतले आणि खावपाक रुचीक लागतले. ते भाजी आमी बरें पातळ कातरून घेवपाचे आणि कातरून जाले उपरांत सोमते तोपान. आतां घातल्या आंब्याचे सोलां भिजयल्ले. एका लावया धाकण आणि दवरया शिजपाक. आता मसालो कशे तयार करपाचे ते पळोवन घेवया. हे कांदो हांवें न्ही अशे बरे स्मोक फ्लेवर, चुल्याचे जे फ्लेवर येता पळय, आमी नुस्तें बीन भाजता पळय चुलयेन, ते कोळशे फ्लेवर येता पळय, ताका लागून हांवें कांदो असो रोस्ट करून घेता. आणि मसालो हे भाशेन हांव रोस्ट करून घेता. ड्राय तेल घालनासतना रोस्ट करून घेवप. तांदूळ, मेथी सीड, काळी मिरी, हळद हे घालून रोस्ट करूया एका. आता घालता सुकी कोथमीर. आता घालया सुकी मिरसांग, चड कलर हाडनाकात ताकात, मातसो कलर येयल्या पुरो. बरो वास येयलो उपरांत काडपाचो ताका सोमतो. हे पळय अशें जाल्लें आसा, सुंदर दिसता पळोवपाक. आतां भाजी चॅक करून घेवया. मदीं मदीं गुणोवपा जाय तुमी एका, नाजाल्यार सकयल लागतले. आता हेतून हांवें काय उदक घालून अजून पर्यंत त्या भाजये भितर जितलें उदक आसता पळय ते वजय तुमी आतां तुमकां दिसता तें. आता इल्लो उदक घालून ताका बरें शिजोवया. हे मसालो पळोवन घेयात. रोस्ट केल्ले आसा, भायर दवरला आतां थंड जावपाक. आतां हांव हेका वांटून घेता. नाल्ल सोडून हांवें सगळे रोस्ट केल्ले आसा. आतां वांटून घेवया. कांदो घातले, भाजलेले कांदो आणि हे मसालो घालून एका बरें गंध वांटून घेवप. उदक घालता. गॅस मातशे कमी करात आणि जाता तितले स्लो कुक करात. लगभग 20 मिनटां जाल्ले आसा. आतां घालता सुंगटां. सुंगटां घालून एका बरें गुणोवपाचे आणि फक्त 4 मिनटां आमकां हे सुंगटां शिजोवपा जाय. मिडियम सायज सुंगटां आसा, एका फक्त 4 मिनटां शिजयल्यार आमकां कितें नायस एंड सॉफ्ट सुंगटां मेळटले. आता धाकण लावया आणि 4 मिनटां सोडया. सारके टायमर लावन 4 मिनटां पळयात तुमी. चड शिजोवपा जायना सुंगटाक, रब्बर अशें जाता मागीर ते. 4 मिनटां जाल्ले आसा. बरो वास घर भरून घमघमाट वास येयलो. ओ. आतां घालया मसालो. मसालो घालपाचो आणि ताका बॉयल काडपाचो. सगळें मिक्स करून घेवया बऱ्या भशेन. खंय खंय आजू बाजून पानां आहा ते सगळे मिक्स करून घेवया. इल्लो उदक घालता, सॉल्ट, मीठ घालता
मिक्स करून घेऊया बऱ्या भशेन. सगळ्याकडे लागपा जाय ते. आता बॉईल येयल्ले आसा तुका सांगता इतलो बरो सुंदर वास येवपा लागला आख्खे घर भरून. सुंगटाचो फ्लेवर आणि ते भाजयेचो फ्लेवर. हा. हे 1 किल जर तुम्ही भाजी जर वापरत तर तुमका 307 ग्राम हाय प्रोटीन तुमका मेळटले. एकदम रुचीक आणि टेस्टी फ्लेवर आमचे भाजी तयार. व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करपाक विसर नाकात आणि जाता जाल्यार तुमच्या फ्रेंड सर्कलान बी व्हिडिओ फॉरवर्ड करात. देव बरें.